ऑर्डनशे तुम्ही डायरेक्टर फिशरीज मेळपाक गेले कितें इश्यू जालो कितें म्हणलें पळय आयज आमी फिशरीज डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले पूण म्हाका दिसता डायरेक्टर एक मिनिस्टर कशी जाल्या ताका खंय अपॉयंटमेंट घेवचें पडटा अपॉयंटमेंट ना जाल्यार खंय तें मेळना हें म्हाका दिसता खंयचीच डिपार्टमेंट अशें करना जेन्ना कितें एमर्जन्सी येता आनी आमी कितें सांगपाक सोदता तेन्ना डायरेक्टर जरी अपॉयंटमेंट घे आनी अपॉयंटमेंट नासतना मेळपाक शकना जाल्यार ही आनी लोकांची रिप्रेझेंटेटीव गोंय ही फॉरेन मिनिस्टर जाली पोस्टाची सो आमी नेवरदलेस वी मेट द डेप्युटी डायरेक्टर वेलीप बाबाक मेळ्ळे आनी आयज आमी गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता की ही डिपार्टमेंट पळय आहा ही फेल्ड डिपार्टमेंट जालेली आसा म्हाका दिसता ही डायरेक्टर कडेन डिपार्टमेंट जाय म्हणून फाल्यां लॉक मारल्यार तरी बरी कित्याक सीजन स्टार्ट जालें लास्ट सीजन आमी पळयलेलें आसा की मालपेय बोट सगळे आख्खे आमचे भितर येवन फिशींग केली बोट दवरली बोट दवरूनय तेजे उपरांत फिशींग चालूच आशिल्ली आतां ही सीजन स्टार्ट जाली जुलय जेन्ना एंड सीजन स्टार्ट जाता 1 ऑगस्टान तेन्नाच्यान मालपेय बोट कर्नाटका बोट महाराष्ट्रा बोट आनी गुजरात बोट फिशींग करता आतां मालपेय बोट कितें करता दिसाचे भायर वयता आनी रातचे तोडे घेवन मारता आतां तांकां पळोवन दुसरे स्टेटीचे बोट येवपाक लागले आनी सोमात सो की आयज ते LED लायटी मारपाक लागले सो हें चल्लां कितें डिपार्टमेंटान ही डिपार्टमेंटांनी जाय कित्याक ही स्टाफांनी जाय कित्याक एक सायड तुमी कोर्ट डिरेक्शन दिलेलो आसा की पारा ट्रॉलिंग बुल ट्रॉलिंग आनी LED लायट बॅन करपा जाय तुवें आतां हायकोर्टान एफिडेवीट दिल्या हालींच एफिडेवीट दिल्या की कित्याक ते एज पर दॅट ऑर्डर 3 म्हयन्यांनी कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय एज पर दॅट कंप्लायन्स रिपोर्ट तुवें कितें सांगलां की सगळे सिस्टम आमची वेवस्थीत आहा आमचे सगळे जेटीनी पुलीस आहा सगळे आहा कांय इलिगल चलना अरे कांय इलिगल चलना जाल्यार भायले 3 स्टेटीचे लोक आमच्या उदकान येता बरें आमच्या उदकान येता ते बरें 5 नॉटिकल मायल भितर येवन फिशींग करता त्या भायर आमचे नुस्तेकारान दादागिरी करून तेंच्या आंगार वचून तेंची झाड कातरून जे भितर येवन फिशींग करता म्हणजे ही डिपार्टमेंटान उरली आनी जाय आनी कित्याक सो हांव गोंयचे CMाक आनी गोंयच्या फिशरीज मिनिस्टराक विनंती करता आमी लास्ट टायम सगळे MLAक मेमोरेंडम घातलेलो की आमकां अर्जंट एमेंडमेंट जाय जे गोवा मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट 1980चो आसा तो अजून एमेंड जावना आनी ह्या एमेंडमेंटान आमी मागता अर्जंटली की डिपार्टमेंटान रूल 11 पळय आसा एज पर द एक्ट तो एमेंड करचो आनी जे भायले बोटी पळय येता आमचे उदकान तांकां 10 लाख तरी फायन दिवचें म्हणून कित्याक जाता जेन्ना बोट दवरली डिपार्टमेंटान ती ऑक्शन जाता ऑक्शनाचो माल पळय आसा 2 लाख तो ऑक्शनाचो वॅल्यू जाता ऑटोमॅटीक 20,000 मागीर तो 20,000 इंटू 5 तो फायन डज नॉट बिकम डिटरंट एट ऑल सो आमी कितें सांगता 1 टायम फायन दिवचो तांकां आनी म्हाका दिसता वी आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच जोरी सरकाराक एमेंडमेंट काडपाक शकना ओवरनायट भायर गोंयचे हिताक लागून हो सरकार आनी हो डिपार्टमेंट जाय कित्याक सो आमी परत मेमोरेंडम घातला गोंयचे CMाक मिनिस्टराक डायरेक्टराक चीफ सेक्रेटरीक कोस्ट गार्डाकूय कंप्लेन बरयल्लें आसा आनी तशें करून दुसरे डिपार्टमेंटान बरयल्लें आसा की एज पर द डिरेक्टीव ऑफ द हायकोर्ट कोस्ट गार्ड कोस्टल पुलीस आनी फिशरीज डिपार्टमेंट हेज टू इम्प्लिमेंट वो हे सगळे 3 डिपार्टमेंट करता कित्याक इम्प्लिमेंटेशन जायना दॅट मिन्स इट इज क्लियर दॅट द फिशरीज डिपार्टमेंट इज गिवींग फॉल्स एफिडेवीट टू द हायकोर्ट आनी म्हाका दिसता हेचेर कारवाय जावपाक जाय कित्याक तुमी फॉल्स एफिडेवीट दिवपाक लागले आनी हे एफिडेवीट क्लियरली कोडयता आतां की यू हॅव नॉट डन नथींग इन प्लेस भायले बोटयो LED लायट मारपाक लागले आनी भितरले आमचे बोटयो LED लायट मारना डिपार्टमेंटाक दिश्टी पडना सो हे जे पळय चल्लां हे ताबडतोब बंद करपाक हांव सरकाराक विनंती करता आनी डिपार्टमेंटाक वॉर्निंग दिता हे जर तुमी बंद करना म्हाका दिसता यू विल फोर्स द फिशींग फर्टर्निटी ऑफ गोवा टू कम ऑन स्ट्रीट कित्याक आतां 3 स्टेटीचे मनीस भितर येवपाक लागले आनी नुस्तें आमकां मेवतलें कितें गोंयकारांक मेवतलें कितें नुस्तें आनी गोंयकारांक खावपाक कितें मेवतलें सो हे नुस्तें आमचे दर्यान मारून ते आपल्या स्टेटीन वयता की नुस्तें कांय अनलोडिंगा जायना सो लास्टाक गोंयकाराक मारोग नुस्तें लास्टाक गोंयचे फिशरमॅनाक नुस्तें ना
तेंचे फॅमिली बुकेक पडले आनी सगळे गोंयचे रेव्हेन्यू काबार. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय गोंयचे सीएमान हितून ताबडतोब लक्ष घेवचें आनी इमिजिएट इम्प्लिमेंटेशन एंड अमेंडमेंट हाडचो म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक विनंती करता. Well, Papa, right now the 5 to 8 boats has been caught, no? So आता people are not happy. got to know to our sources that 10 बोट्यो दवरल्यो, 10 बोट्यो दवरल्यो आनी विथीन 1 डे सोडले. आता हे कशें एकूच दिसा भितर बोट सोडली? कितें जालें? ते सेटिंग जालें, कितें कनायवन्स आहा? इतले फास्ट एक्शन जाले? बोटी तुमी सांजचे हाडले मरे, रातभर डिपार्टमेंट काम करपाक लागले, ऑक्शन इतलो फास्ट जालो, फायन इतली फास्ट जाली. पण हें चलना कितें? सॉरी, तुमी डिटरन्स दाखयना, तुमी स्ट्रिक्ट ना जाल्यार कोण भितले रे तुमकां? आमची MLAची बोट जेन्ना रत्नागिरी पुलिसान धरली ती उरलेली 3-4 दिसाक जी इलिगल फिशींग करताले. बरे आमचे फिशरमॅन, बी ट्रॉलर व कॅनो ओनर जेन्ना मोरजी हरमल ते सायडीक बॉर्डराक नाल्यार काणकोण त्या बॉर्डराक चुकून तरी ते तेंच्या उदकान गेले, ठळाक करून तेंचे पुलीस आनी डिपार्टमेंट तांकां फायन मारता विथीन नो टायम. आनी आमची डिपार्टमेंट खंय आहा? न्हिदोन आहा ह्या कनायवन्सान आहा? म्हाका दिसता दिस इज द फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट एंड वी ब्लेम द डायरेक्टर फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मॅन एंड द फिशींग कम्युनिटी. पूण आतां हेंच आयकलां अशें सेंट्रलाचो आनीक रूल येयला, सो मोर दॅन 20 नॉटिकल मायल्स बोटींनी भितर येवपाक जायना. कायदो ऑलरेडी क्लियर आहा. कायदो कितें म्हणटा की 12 नॉटिकल मायला भितर ही स्टेटाची जुडिक्शन, स्टेटान इम्प्लिमेंट करपा जाय वेदर लिगल इलिगल कितें चलता. आतां जेन्ना भायरचे बोट्यो इलिगल गियर घेवन फिशींग करता, इट इज द स्टेट ड्युटी टू एक्ट. रूल इज ऑलरेडी देर. रूल आसतना तुमी रूल सारके पाडना. 12 नॉटिकल मायल सोड, 5 नॉटिकल भायर भितर येता, भितर येवपाक पयले बोटी येवपाकूच शकना, भितर येवपाक लागले म्हळ्यार उरला न्ही कितें? खंय आहा ही डिपार्टमेंट? कित्याक जाय तर डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट म्हाका दिसता बंदूच केल्यार बरी. हे कितें करताय भितर डिपार्टमेंटान बसून? कसलो काम आहा? युअर वर्क इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमॅन. वेर इज द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमॅन प्रोटेक्टेड? खंय ना. But last time I heard that there could be 5 lakhs fine on that CM. What exactly it was? तेच आमी तेन्ना सीएमान सांगलें की आपण 10 लाख फायन करतलो म्हण. म्हाका दिसता 10 लाख ना आनी 10 रुपयाय वाडोवंक ना टील डेट. सो आमी परत आयज आमी डिपार्टमेंटाक सीएमाकूय लेटर करता, बाबा हे डिटरंट कर आनी 10 लाख तरी 1 टायम फायन करचे तांकां भायले बोटीक. दे आर आस्किंग फॉर 1 टायम फायन बिकॉज इट लुक्स लायक दे डू नॉट केअर फॉर द फायन ऑफ द डिपार्टमेंट नॉर तांकां भिरांता. सो ताका लागून एकदां तरी तुवें स्ट्रिक्ट कितें दवरलें इम्पाउंड करपाक, बोटी इम्पाउंड करपाक, नाल्यार तेंचे मानाय अरेस्ट करपाक, कितें तरी तांकां भिरांत तरी घाला. तुमी कांयच भिरांत घालना. इट लुक्स लायक गोवा इज नो से ऑफ इट्स ओन. आणि कोण उलयता भाई? मारलें झाड मारून जालो विथीन वॉश आसतलो 2.5 लाख. 4 मिटर येवन मालपी बोटीन आख्खे फूल ट्रॉलिंग करून आख्खे म्हणजे झाडे वयले. तेन्ना हांव मेळ्ळो एका फिशरी मिनिस्टर आनी फिशरी डायरेक्टराक. तेन्ना काला बाबान इथं बायना तेन्ना सांगलोलें तांकां, हो मिनिस्टर म्हणून आपण एक्शन घेता, डायरेक्टर म्हणटा आपण एक्शन घेता. अजून कांय एक्शन ना. अशें लॉस म्हाका जालें, 2.5 लाख लॉस म्हाका जालें. डायरेक्टर आनी मिनिस्टर जालो ना, कित्याक तांकां बॅग मेळटाय, आमकां बॅग मेळनाय. ती बॅग घेवन आतां एसो काम करताय, इलिगल काम करताय. तेजें एक्शनूच जायना. आपण बोट ना हें ना म्हणटा सांगताय, बोट आहे कित्याक नाय ते तुमकां जायना जाल्यार आमकां दी म्हणलें आमकां हें करताय, आमी हांडी दिताय तुमकां. हें कोण ना तुमकां येना काय, तुमच्या हातीक येना आमी हें करता. कांय घेयना. हो डिपार्टमेंट जालो फेल आनी फिशरी मिनिस्टर जालो आमकां फेल जालो. कित्याक तांकां बॅग पावताय ताका लागून ते करताय. फूल थिंग आतां LED लायटी आहाय चालू आहाय, तेजें एक्शन कांय घेयनाय ते. फकत म्हणटाय ना कांय ना. फिशरी डायरेक्ट सांगता कांय ना. सगळें आमी सिस्टमॅटीक दवरलो आमी. ही फोर्टिंग डायरेक्टराची शर्मिला हाची फोर्टिंग सामकी मिनिस्टर डायरेक्टर. कोस्टल बोट ना का? कोस्टल बोट ना. कोस्टल बोट कितें हायकोर्टान आतां डिरेक्शन दिलेलें की 9 कोस्टल बोट तुमी घेवचे म्हणून. सो तेजेर कांय आजून पासून ना. कोस्टल बोट आसा एकूच, ती सारकी चलना. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता होम मिनिस्टरान हेचेर लक्ष घेवचें. इतले तुमी ओपन दवरले जाल्यार आमची कोस्ट लायन ती फाल्यां दे विल बी ऑल एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटरिंग टू आवर कोस्ट लायन. म्हाका दिसता खंय ना खंय फिशरीज चीफ मिनिस्टर सिन्स बीन द होम मिनिस्टर हॅज टू इम्प्लिमेंट
द हायकोर्ट डिरेक्शन हायकोर्टान सांगला तुका घेवपाक आतां तुमी न्हिदो ना डायरेक्शन येयला फ्रॉम कोर्ट तोरी न्हिदो ना म्हण केन्ना उठतले जेन्ना बॉम्ब ब्लास्ट जातलो तेन्ना उठतले टेररिस्ट जेन्ना भितर येतले तेन्ना उठतले लोक मरतकूच तेन्ना येतले तशें जायना न्हू सरकारान प्रोएक्टीव स्टेप घेवपाक जाय